अरण्यांत आमकां सगल्यांक आमचो वेल आसा. हांवें म्हटलं अरण्यांत आमकां सगल्यांक आमचो वेल आसा. आमकां सगल्यांक तो वेल आमच्या जिवितांत मेवता. जूय आमी क्रिस्ताक घेता आमकां सगल्या बऱ्या वस्तूची खबर मेवता. आमकां दिल्या भासावनय वयर खबर मेवता. भासयलेलो जमीन पूण थंय पावोंक आमकां सगल्यांक अरण्यांतल्यान वचोंक जाय. आनी तूं त्या अरण्यांत कसो वागता सीत कोत्तेलें तूं केन्ना पासून थंय आसा. थोडो लोक केदांच भायर सरोना. खरें म्हटल्यार चडसो लोक केदींच भायर सरोना. एक मात आसा, ते केदींच अरण्याची तारकार करपाची बंद करिनात. आनी तारकार हें उतर म्हणजे रावोंक. हें तूं जाणूय, तो तारकार ह्या उतराचो एक भाग ताच्या अर्थाचो. जे पर्यान तूं तारकार कोत्तलो ते पर्यान तूं आसा थंयसरूच उरतलो. जेन्ना तूं देवाक दिनवासनी दिवंक सुरू कोत्ता आनी ताका अरण्यान नोमान करून अशें म्हणटा, देवा म्हज्या हातूनच खोशी जावं येता, कित्याक हांव तुज्यान वांगडा खोशी आसा. हांव तुजेर विस्वास दवरतां. तूं म्हाका थंय वतलो जेन्ना गरज म्हाका थंय आसपाची. तूं अजाप जातलो कितले वेगीं तुवें उदरगत केल्या ती. म्हाका तुका कितें सांगू दी, कितें तूं करशी देंवचाराक तुजो आनंद दिनाका. ताका तुजो आनंद दिनाका आनी ताका तुजें तोंड उजार करूंक दिनाका गुणगुणोंक आनी पिरगोंक बाकीचो संवसार करता त्या परी. म्हजी माय, आमी लोक जो इफेनान वचना, आमकां कित्याक तारकार करूंक जाय. हालेलुया. कुडीक तूं सगल्याचो धोनी न्हय जाची दुसरी धोनी आसा ताचे वेल्यार. पूण तूं इफेनान वेचना. तूं सासनाक देवा मुखार आसतलो आनी परवाना ह्या वेल्यार परिस्थिती कितली वायट जाल्यार बरी खबर ती ही, तुवें पुस्तक शेवट पर्यंत वाचलां. ताणें म्हणटा देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. तुमचें कालीस कितें आसा तें वळखूंक घेवंक आनी तुमी ताचो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक. म्हाका तुमकां कितें सांगू दी, देवाक पर्वता वयर नोमान करूंक सोंपें. वॉलान दुसरीच गोश्ट जाता. अरण्यांत आनीक दुसरी गोश्ट जाता. आनी आमी सगलीं वय सगलीं तें भोगता. चिंती नाका की तूं एकलोच म्हूण. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागुशी केली, माना दिवन तुमकां पोसली जंय तुमी नॉको आसल्या कितें तें. मुनीस हुंड्याचें न्हय पूण सर्वेस्परा तोंडांतले भायर सरता त्या सगल्या वरती जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. आतां म्हाका जाय तुमकां गोवन, पूण देवाच्या तोंडांतले येता त्या दर एका उतरान. आतां जेन्ना देवान म्हाका हें दिलें, हांव म्हणजे म्हजी मिनिस्ट्री एकदमूच नवी आसली. हांव थोड्या रेडिओ स्टेशनाचेर आसली, तेन्ना टेलिव्हिजन ना. आनी हांव शिकयतालीं तूं जाणय तर एका ल्हान जमातीक. थंय घडयेक येवंक म्हाका कोणें आपयल्यार 9 लोक हांगा, 10 लोक थंय, 22 लोक थंयसर. तूं जाणय फकत खूब वावुरतालीं. चिटी मेलोंक ना, तितलोय पाटी भोव मेलोंक ना. चडसो लोक हांव एकदमूच भियेतालीं. नकलो आसली हांव देवाची आयकता जाल्यार. म्हाकाच सजमोन आसलें कित्याक देव म्हाका सोंपेपणी आनीक दिना तो. म्हाका सजमोन आसलें कित्याक म्हज्यो जमाती व्हडल्यो जायनात. म्हाका सजमोन कित्याक ओदीक पाटी भोव मेवना तो. म्हाका बिलकूल सजमोन आसलें आनी हांव चडूच निराशी जातालीं. आनी म्हाका उगडास आसा, म्हाका आजून उगडास आसा खंय आसली जेन्ना हांवें देवाक म्हटलें. हांव आमच्या ल्हान गांवाच्या नाक्यार आसली. पोस्ट ऑफिसार वचोंक तयार जातालीं आनी हांव पोस्ट ऑफिसान वचोंक भियेतालीं कित्याक हांव आदींच जाणू आसली म्हाका तो चिटी ना. चलात. आनी पळय वय एक वस्त सजमोंक ना की कसली भायल्यो वस्तूंचेर म्हजो ताबो घेतलो. मेल बॉक्सान म्हजे ताबो घेतलो. म्हजो आनंद देवाचेर नासलो, तो म्हाका कितल्यो चिटी येतात तातूंत आसलो. लोक म्हाका सांगो कितली महान ती आनी ओदीक करून तातूंत चॅकी आसल्यार हांव खोशी जातालीं. बरें, बिलां फारीक करूंक जाय, पूण जर कांय ना जाल्यार देवाचे चुचुरे तो खोडपा परी थीर आसलो आनी तो ह्या वय ना म्हणटात त्या क्रिस्तांव सांगाता जियेतालो. वयर सकल वयर सकल वयर सकल. तो फकत म्हणटालो सगळें सारकें जातलें. देवान तुका आपयलां तें थाऱ्यार पडटलें. पाशियन्स घे. हांव म्हणो म्हाका पाशियन्स रावोंक नाका. पाशियन्स घे म्हूण म्हाका सांगो नाका. तुका कांय एक पडलेलें ना. तुका मातूय काळजी ना. चलात, कोण पूण जाणो कितें उलयता तें. थँक्यू 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 म्हणटच हांवें देवाक म्हटलें. हांव पोस्ट ऑफिसान वेच्या वेल्यार हांव म्हटलें
तेव्हा तूं कितें कोत्ताय? हांवें म्हटलें हांव बरे भाशेन जाणो की तुका कितलें सोंपें जायत तें म्हाका थोड्यो चिटी धाडूंक. हांव म्हणो तें खेरीत व्हडलें अजाप न्हय, फकत थोड्योशो चिटी, फकत थोड्योशो चिटी, थोडो लोक जमाती न्ही, कितें पूण घोट धरून येत चोसलें. आनी हांवें म्हजें उर्बेन आयकलें, हांव तुका शिकयता की मनीस फकत उन्याचेर जियना म्हूण, पूण दोर उतर जे देवाच्या तोंडांतले भायर सरता. हांव ह्या बायबलीन आसा म्हूण नकळो आसली, हांव नकळो आसली तें तातूंत आसा म्हूण. आनी तेन्ना हांवें वाचली 2 समृत 8. तुमी खालती काय बगूंक तुमची परीक्षा करूंक 40 वर्सां तुमकां अरोण्यांत लागली, तुमी आज्ञा सांबाळतात वो ना तें पळोवंक. तुज्या जिवितांत देवाच्या आपुणे विशीं तुजें मत कितें? तूं सोडून दितलोय तूं चिंताय तशें घडना तर सापूच सोडून दितलोय? आयक हांव सांगता तें, देवा पासत कितेंय कोत्तलो, तूं चिंतलोय त्या परस ओगलो वेळ लागतलो, तूं चिंतलोय त्या परस आनीकय कठीण जातलें, आनी तुज्यान फारीक करीन येचो त्या परस ओगलो खर्च तुवें करचो पडटलो. तूं तो चिंताय हे बागिंतले पासोय म्हूण, जाल्यार ओदीक बरें तुवें देवाचे लस्करान भायर आसल्यार. कित्याक जेन्ना एक व्हड दारवंटो सर्गीचो उकोडटा ताच्या सांगाता जिन्सावार आडकोल्योय येतात. ओ वय, ताणें म्हटलें हांव तुका शिकयता की मनीस उंड्याचेरूच जियना म्हूण. बरें, मागीर म्हाका एक प्रकाशवाणीची सजमणी मेळ्ळी की देव म्हाका दाखोवंक सोदी की म्हजो उंडो म्हज्यो चिटी न्हय म्हूण, म्हजो उंडो लोक न्हय म्हूण, कितलो लोक जमातीक येता तो. हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणें जियोंक जाय, आनी देवाच्या भासावणेचेर आनी उर्बेचेर आनी देवाच्या लागसारपणा वयर. आनी हें आतां म्हाका आयकात, तें जावन आसलें म्हाका चडूच म्हत्वाचें देवान ही मिनिस्ट्रीची उदरगत जावंक दिवचे आदीं. आतां आयज रात्री म्हाका जाय तुका हें कळोवंक, तर आनीक मातशी खोलायेंत या बरें. आमची मिनिस्ट्री एकदमूच बरी, आनी हें तूं जाणोय कित्याक? हांव चड उपकारी की गेल्या 20 वर्सांक हांव मुखार गेली देवाचेर विस्वास दवरून. ह्या आदीं कोणेच म्हजी काळजी घेवंक ना वो म्हाका वळखूंक ना, आनी ती आसली चड कठीण, चड आगोड वर्सां. आनी 1 मिलियन पावटी हांव सोडूंक सोदी, म्हणजे म्हाका म्हजी इगोर्ज सोडूंक सांगलें कारण हांव देवाची सेवा करूंक सोदी. कुटुंबाचे वांगडी म्हजे विरोध गेले कित्याक हांव देवाची सेवा करूंक सगळीं चिंतालीं हांव एक पिशी म्हूण. म्हजी नीट केली आनी टिक्का मारली. हांव देवाचेर विस्वास दवरतालीं, घरांत सेलीन म्हज्या भुरग्यांचे मोतशे विकूंक. आनी देव म्हणटा हांव तुका शिकोवंक सोदता की मनीस वस्तू वरवीं जियेना म्हूण. म्हजें जिवीत त्या वस्तूंनी ना, तांकां जीव ना. आतां म्हाका तें आवडटा, वय म्हाका तें आवडटात. म्हाका दिसता हेच पावलू सवें घडलां आसतलें, देखूनच शेवटी ताणें फिलिपकारांक म्हटलें हांव शिकलां कसो दादोशी जावंक. इतलो दादोशी की त्रास जायना हांव कसलेय परिस्थितीन आसूं. म्हजे लागीं कांय नासल्यार वो म्हजे लागीं भरपूर आसल्यार कित्याक तो जाणो आसलो आपलें जिवीत तातूंत ना म्हूण. म्हजें जिवीत हे जमाती कितलो लोक येता ताचेर आटापूंक ना. जर देवान केन्नाय म्हणो म्हाका नाका तुवें तें करूंक, म्हाका आजुनूय म्हजें जिवीत जाय, म्हाका जॉयस माया सोंपल्या उपरांतूय जॉयस माया जावंक जाय. आमेन. आनी तुमकां हांव तोरी सांगता, जेन्ना लोक आमची मिनिस्ट्री वाडली, हांवूय वाडली. म्हणजे अशें दिसो की हांव जमनींत हालां वयर आयली म्हूण. आनी आनी लोक विचारतालो तूं खंयच्यान आयलां, तुजें केन्नाच आयकूंक ना आनी तूं टॅलिव्हिजनार आसा. हांवें म्हटलें हांव खंय तरी आसली पूण न्हय ते सुवातेर जंय तुका आसोंक बरें लागपाचें. देव तुका लिपयता,
आनी तुज्यांतली गोरवी काय बोडोवन भायर काडटा. आनी हांव सांगना की देव म्हूण निश्ठूर आनी त्रास दिवपी पूण ताच्यो वाटो आसात. दार काडूंक आनी साप सूप करच्याक आनी फावो त्या जाग्यार आमकां मोडूंक घालूंक आनी देवाक उपयोगाची जावंक. आनी हांव चिंत्तां, तूं जाणय, लोक देव आनी म्हाका सगलो वेल म्हणटात. लोक जो आमकां वखता तो म्हणटा, तूं जाणय, तुमी आत्वींच, वस कितली व्हडली जायत परवाना, तुमी आत्वींच. तूं जाणय कित्याक? कित्याक म्हाका उगडास आसा. म्हाका उगडास आसा हांव खंय थान आयलें आनी कितली वेगी थंय परत वचोंक जाता तें. आयकात तुमकां कितें सांगता तें. हांव मूर्ख न्हय, हें हांव न्हय, तें देव. आनी बायबल म्हणटा देवाच्यान उबारूंक जाता पूण ताच्यान खाला उडोवंक खालतो करूं येता. तूं फकत नेबुचडनेझराचेर नजर मारूंक जाय. सुमार 30व्या वर्सान तो देवा सगल्याची शाबासकी दितालो. 30 वर्स जाता म्हटल्यार ताणें आपल्याचो मॉन्युमेंट बांदलो. आनी तो सगळे हारलो. सॉल एक राजा आसलो. तो चडूय फुडें पासून पावलो ना. आनी प्रवादान म्हटलें, आयज तुजे कोटचें राज काडून घेतलां. जेन्ना तूं तुजेच नदरेन खालतो आसलो तेन्ना तुवें देवाक मुखार घातलो. पळयात, देवाक तितलो चड लोक मेलो ना जांकां ताच्यान खूब ओगले दिवं येता. आतां म्हजें आयकात, देवाक तितलो चड लोक मेलो ना जांकां ताच्यान ओगले दिवं येता, कित्याक त्यो वस्तू तुजेर ताबो घालूंक शकता. हांव अपेक्षा दवरतां हांगा कोण पूण आदार दिवपी आसोंक जाय म्हूण. कोण पूण जाका हो निरोप पावता. तुवें त्यो वस्तू ताच्या सारक्या जाग्यार दवरूंक जाय. तूं केन्नाच देवा मुखार वचोंक दिनाका. तूं केन्नाच देवाक मेल ना म्हणिनाका, कित्याक तूं वस्तूचो सांबाळ करून उडेगी आसा. कित्याक ताचे विणे आमी कांयच न्हय, बिलकूल कांयच न्हय ताचे विणे. आनी ताचे विणे कित्यानूच आनंद मेळचो ना, कित्यानूच. जे दिसा देवान म्हाका हाची सोजमोनी दिली, जावन आसली व्हडांतली व्हड प्रकाशवाणी म्हज्या जिवितान, म्हाका गमलें हांव कितें सोंसतालें तें. आनी मागीर तो म्हणटा हांव वेल घेवची ना सगलें वाचूंक, पूण म्हाका खरेंच तुमकां उत्तेजन दिवंक जाय. हांवेसर 8 पुरो वाचूंक आनी वाचूंक आनी वाचूंक तुका सोजमोनी मेवसोर. मागीर तूं म्हणटा हें सगळें तुज्या थंय घडटा म्हाका तुका आडूंक. बरी जमनी, रोसी जमीन जी व्हांवता दूद आनी मोमान, थंय सगळें भरपूर आसा. आनी थंय म्हणटा तूं खावन पिवन दादोशी जातोस तेन्ना तुमी तुमच्या दोन्या देवाक आर्गां दिल्यात. वर्स 10. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो आज्ञा आनी नेम कायदा दिती ती मोडून ताका विसरो नाकात. वर्स 12. तुमी खावन पिवन दादोशी जातोस आनी बरी बरी घरां बांदून तातूंत रावंक लागतोस. तुमच्या मेद्रान चाडून वडोवन वेतोस आनी तुमचे रुपे आनी भांगार चोडटोस आनी तुमी सगळी आसपाट वाडटोस. तुमी गोरवान बरो नाकात. इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाची घरांतली तुमकां भायर काडल्या हांतली ह्या सर्वेस्पराच्या देवाक तुमी विसरो नाकात. आनी तो आनीक सांगता शे की तो म्हणटा पोले, हांवें तुका संकोश्टांतलो भायर काडला तुका शिकोवंक की तुजें जिवीत वस्तूचें न्हय, पूण हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुजी उदरगत करतलो, तुका मोकर वतलो, मागतलो तुजो उपकार दितलो, तुका वस्तू दितलो, पूण ताचे बरोबर हांव तुका एक शिटकावणी दितलो. जर तें म्हजे परस ओगलें म्हत्वाचें तुका जायत तर तूं आसलो थंयसर रोखडोच परत वेतलो. आमेन. आनी हाकाच लागून देव आमची आयऱ्यान पयऱ्यान परिक्षा घेतलो आनी चिंतिनेचो ते भाशेन फकत पळोवंक आनी कितें कोत्तात तें. तूं आपूण कितलोय देवस्पणी म्हूण चिंतल्यार परवाना, तुका केन्नाच कमचें ना तूं कितें कोत्तलो तो परिक्षा पास जाल्या शिवाय. सो देव तुज्या जिवितान पयलो नंबर आसा आनी ताची गोवायकी आमच्या वेल्यान आनी दुडवांनी पळयतलें हांव. म्हाका जाय मनान तुवें दवरूंक, जर देव तुज्या जिवितान पयलो नंबर आसा आनी ताची गोवायकी आमच्या वेलान आनी दुडवांनी पळयतली. तुज्या वस्तूचें तूं कितें कोत्ता, पयले वस्तूचो कायदो. बायबिलींत सगळ्याकूच आसा की कांय वस्तू
पयल्यो घालूंक जाय आनी म्हाका दिसता आमी संवय कोत्तात तश्यो उरतात. उदाहरण माथे 5:23-24. सो तुका कोणा बदल कितें वायट आसत पयलो ताचे सांग आतां शांती कर. मागीर देवाक तुजें दान भेटोय. तुजो न्ही कितलो रागार आसलो लोक देवा थंय इश्टागोर जोडूंक सोदता तो. विसर तें. तुज्यान सारको नोमान करी नेजो. तुज्यान देवाक नेमान करी नेजो. तो आसा म्हूण तुका थाव मेळो ना. तुज्या मागण्याचो जाबाब तुका मेवचो ना तुवें बोगशिल्या बगर. कित्याक बायबल म्हणटा तूं तुज्या दुस्मानाक बोगशिना तर जाल्यार देव तुका बोगशिचो ना. चलात तुमी कोणाचेर रागार आसात? कांय जाणां कोणाचेर रागार आसात ताच्या वांगडा हांगा आयल्यांत. आयज सकाळी तूं ताचेर रागार जाली दिसभर ताचेर रागार आसाय. चलात देव आनी हांव कोत्तालीं तें करी नाकात. आमी आयतारा सकाळीं झगडटालीं, इगोर्जी वेताना झगडटालीं. पूण प्रितीच्या जेन्ना आमी इगोर्जे दाराशी पावतोच देवाक आर्गा. देवाक दिनवास भायर वच इगोर्जेचो मुकडो घालून चलात. तुजे कडेन इगोर्जेचो मुकडो आसा आनी घडयेक एक सुबेज आसा. आर्गा तुका जेजू. आमी वाकाणेची बोली हाडटा. वू हू वू. म्हाका उगडास आसा फुडल्या रोवांत उबी रावन म्हजे हात उबारून वयर घातलोल्या उतरान गावून चिंतून जर तो चिंता आयज राती कितें बरें रांदतली म्हूण तो जेरूल बरोच चुकता. आनी हांव तें मागणें म्हणटालीं. चलात. सो तुका कोणाय बद्दल कितें वायट आसल्यार बोगसूंक जायना असली वस्तूच ना. बिलकूल ना. सो तुका कोणाय विशीं कितें विरूध आसल्यार पयलो वच आनी तें तुज्या भावा सोवें सारकें कर. मागीर परत ये आनी देवाक नोमान कर. हांव तुका एक सांगता, हो सगळो निरो बोगसोन्यावरीतलो चड म्हत्वाचो. अजाप दिसता कितलो देवाचो लोक रागार आसात आनी झगडटात. आनी राग आनी क्रोध आनी नाकारणी तुवें बोगसूंकूच जाय. लूक 14:28-30. आनी की कायदो पयल्या वस्तूचो. वो तुका जाय त्या त्रासांतलो वाटायतलो जर तूं बारीक नियार केल्यार. तुमचे भितरलो कोणाकूय एक गोपूर बांदूंक सोडीत जाल्यार तो सोपूंक गरज तितलो खोच करूंक आपल्या लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना काय? ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत ते शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पोलेता तितली ताचो मस्करो कोत्तेली. तुमी कितलीं जाणां बोट, मोटर वा बरें व्हडलें घर घेवच्या आदी बसोन त्या बद्दल चिंतिनात? म्हज्यान हाका फारीक करूंक जायत. म्हज्यान हाका 1 वर्स 2 वर्सां उपरांत फारीक करूंक गळत. घराचे सेवेक जियो नाका. येतो जाणूय पयल्या गिमाक ती बोट घेतोच तूं ती पॉलिश कोत्तली चकचकीत करून सगल्या इश्टांक दाखयतलो आनी तोल्यान भोंवडेक मागतलो. आनी 3-4 वर्सां उपरांत तूं ताचे वयले कावर पासून काडचो ना. आनी ती तुका मानना तांतलो गोयरूम पासून काडून कोणाकूय बोटीर भोंवडेक व्हरच्याक. आनी तूं आजुनूय ताचे डुडू भरता आनी तूं चिंता हांवें तें घेवंक नासलें तें बरें जावपाचें. आयज संवसारान गोंडलो आसा तो कित्याक पासोक तुका दिसता? हे सारकें तेच परी आसा देखून लोकांक आपल्यो वस्तू जाय आनी तांक कोणा त्यो वस्तू ती घेतात कारण ती उर्बेन घेतात, ती शांतीक फुडो करिनात. आनी संवसारांत संयोग आसात ते करूंक तुका सोपेपणी दिवंक
आतांच घे 24 म्हयन्याक फारीक करी नाका बरें 24 म्हयने रावोन ना पावन सोमतेले आनी मागीर फारीक कर. तातूंत एकूच प्रश्न आसतलो तूं नोकलोय तुवें त्या वस्तूचें कितें केलें पळय तें आनी तें तूं फारीक कोत्ताय आनी आतां तुका दिसता ओदीक बरें तें नासलें तर. चलात आमी ह्या गोंडलांतली भायर सोऱ्या पूण आमी परत मुरपणान जेवची न्ही. खर्चाचो हिशोब कर. खर्चाचो हिशोब कर. ते शोरुमान ओदीक बरें दिसो तुज्या घरांत आसलेल्या परस. मातेव 7:1-5. तूं नीट करूं नाकात आनी देव तुमची नीट करचो ना. कित्याक तुमी नीट करतात तेच तरेन तो तुमची नीट कोत्तलो आनी तुमी जोगतात त्याच मापान तो तुमकां जोगतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय? तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पट्टी तुका दिसना? तुज्या दोळ्यांत एक पट्टी आसतना तुज्या पेल्याक तुज्या दोळ्यांत किसोर म्हाका काडून दी अशें कशें म्हणूंक येता? आतां आयकात हें म्हाका आवडटा. हाचेर आमच्या सगळी रात प्रोत्साहन दिवंक जाता. आरे धोंग्या पयली तें आसा तुज्या दोळ्यांतली पट्टी पयली काड आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतली किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. आतां म्हाका हाची सोजमणी कितें सांगो दी. सर तूं खरेपणी तुकाच पळयत तर तुमी जाणो पेद्रू थंय कितें घडलें तें तांणी क्रिस्ताक नाकारतोच आनी मागीर ताका चिंतून आयलें कॉम्बो रोखटोस. म्हाका चिंतूंक पासूंक जायना ताका कितलें भोगलें तें आनी म्हाका दिसता ते थोडे दीस सोंपल्या उपरांत पेद्रू आपल्याकूच भेट्टलो आनी तेंच तें ताका बोल दिवंक दुसऱ्याची सेवा करूंक. तुका केन्नाच गमचें ना दुसऱ्याचे प्रश्न कशे सुटावे करचे. सो तुवें तुजेच भितर भेट करूंक ना. तुवें जाणो जावंक जाय आमी पुरी सोजमणी मेलोंक तुज्याच गुन्यांची. सगल्यो वस्तू ज्यो देव तुका बोगसोने दिता तो तुजें सवें कितलो काकूत दाखयता. कितलें सोंपें कितें म्हणोंक जें आनी कोणाची भावना दुखयता. कितलें सोंपें तें जावंक स्वार्थी आनी आशेची. तुका स्वयंबाची पुरी म्हायती आसूंक जाय आनी तुका सांगता जेन्ना तुका खरेंच सोजमणी मेळटा देव तुजे थंय कितलो बरो आसा तो आनी तो तुजे बद्दल कितलो सोजमीकतो तूं दुसऱ्या थंय वेगीन नीट दितना आनिकूय चोत्रायन पावल मारतलो. बायबलींत आनिकूय जायत्यो पयल्यो वस्तू आसात. आख्खो कायदो ओंपूंक आनी पिकलचो सांगता पयलो भाग देवाक दान दिवंक आनी उपरांत देव आशिर्वाद घालता. जायत्यो व्हड वस्तू ज्यो देवाचें उतर म्हणटा पूण हांव तुका सांगता गरज आमी संवय करूंक देवाक आमच्या वेल्यान पयलो घालूंक पयलो आमच्या दुडवांनी तुज्या लोकांक दान दिवपाची संवय करूं येता. हांव करची ना. हांव रागार जावची ना. हांवें म्हज्या जिविताचे खूब वर्सां रागान चाललीं. देंवत चार आनीक म्हजे उर्बेक तसले वीक घालपाक ना. तुवें भावाताचे बरें झुजूंक जाय. तुवें राग आनी बोगसोन्या विरुद्ध चिंताचेर झुजून ती मोस्तूंक जाय आनी आयज राती तुवें म्हणूंक जाय आनीक न्हय हांव चड वर्सां हे परी जियेलें. हांव परत त्या पर्वता भोंवतणी वचना. हांव देवा खातीर जियेतलीं आनी ताका म्हज्या जिविता उदेशी मोहिमा मेवतली. आमच्यान सोंपेपणी हिशोबा भायर वचो येता आमचो वेल आनी दुडवांचो उजार करचे बाबतीन. पूण बरी खबर ती जेन्ना आमी देवाक पयलो आमच्या जिवितान घालतात आमकां खात्री आसा की तो आमकां दाखयतलो आमकां कितें जाय तें सगळ्या परिस्थितीन. देव म्हाका दर पावटी दाखयतलो जर हांव एक वस्तूचेर चड करता दुसरे वस्तू परस.
मुन्यो 3-6 म्हणटा तूं तर एक पावल उकोडटा तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुजो वांटो नीट कोत्तलो. हांव खरीपणी सोत मानता की देवाक पयलो दवरून आमच्या साबार प्रश्नाचो जाबार आमकां मेवतलो, चड न्हय सगल्यांचो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजान आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगट्टा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.